तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की जो आयचो पळय जो विशय जो आसलेलो तो आमचे सगळे जे 33 लोक असलेले पळय न्ही त्या लोकांनी म्हाका वोट केलो आनी बाकीच्या लोकांनी वोट करूं ना म्हणून कांय ना पूण ते तांकां हांव धन्यवाद दिता कित्याक की हे हावस जे पळय आसा पळय न्ही ते चलयतना सगळ्या 39 जे मेंबर आसात तांकां इक्वल लेखूनच ते आमी चलोवपा जाय. फक्त एक तांकां हांवें विनंती केल्या आज जेन्ना पळयता तेन्ना तुमी म्हजें अभिनंदन केलें सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणलें की आमी कायद्यान जशें पळय हांव चलोवपा जाय त्या पद्दतीन गोंयच्या लोकांच्या भल्याक लागून जें डिस्कशन करतले तें डिस्कशन म्हणटा तें फुल्ली तुमकां करपाक आनी त्या पद्दतीन लोकांक फायदो जावपाक अशे पद्दतीचें हांव चलोवपाक तुमकां न्याय दितलो अशे पद्दतीन तांकां हांवें एक रिक्वेस्ट केल्या. आनी एक 2 आमी एडिशनल ठराव पास केले ते कशें आसा की एक आमचे उपराष्ट्रपती उपराष्ट्रपती राधाकृष्णन जे पळय आसा तेंचो आमी अभिनंदनाचो एक ठराव पास केला आनी दुसरो आमचे पंतप्रधान माननीय पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदीजीचो की नेक्स्ट जेन GST जे रिफॉर्म्स जे पळय केल्या ते खातीर तो एक ठराव आमी अडॉप्ट केला आनी एक 2-3 कमिटी आमी हें केल्या रिकॉन्स्टिट्यूट केल्या आनी बाकीचे सगळे कॉन्स्टिट्यूट केल्या कमिटी तेंचे तांकां आमी ऑन टेबल सगळे हें दवरल्या कमिटीचे बाकीचे आनी व्हडलें कांय नासलेलें.